नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. देशाचे आदले उपप्रधानमंत्री, घरमंत्री आणि भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांकां राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशाच्या सर्वोच्च नागरी सन्मान भारत रत्न भेटयले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांच्या घरा वचून ह्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारान भोवमानीत केले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर आशिल्ले. ह्या पुरस्काराक जाप दितना लालकृष्ण अडवाणी हांची चली प्रतिभा अडवाणी हांणी खोस उक्तायली. हो खीण आनंदाचो खीण आसा अशें तांणी म्हळें. में बहुत गौरव का पल है और दादा का जीवन, उनकी जीवन यात्रा देखते हुए मुझे लगता है ये इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है. दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया है, तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको मुझे बहुत खुशी है. मेरे भाई जयंत को बहुत खुशी है, पूरे परिवार को बहुत खुशी है. एक कमी जो मैं महसूस करती हूँ मेरी माँ की है, बिकॉज दादा के योगदान में और उनके जीवन में माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है. उनकी सफलता में उनका पूरा साथ उन्होंने दिया. माँ की बहुत याद आती है. नवी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानाचेर इंडी गठबंधनान लोकतंत्र बचाव रॅलीचें आयोजन केलां. ह्या रॅलींत इंडी गठबंधनाचो साबार फुडारी वांटेकार जातात. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या अटके उपरांत ह्या आम आदमी पक्षान ह्या रॅलीची घोशणा केली. मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मेहबूबा मुफ्ती आणि तेजस्वी यादव हांचे सारकेले फुडारी ह्या रॅलींत वांटेकार जातात. रॅली दरम्यान विरोधी पक्ष ह्या मंचाचेर आपल्या तांकीचें प्रदर्शन करतले. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी हांणी आयज लोकतंत्र बचाव रॅली संदर्भात म्हायती दिवपाक पत्रकार परिशद घेतली. घराबो सांबाळप आनी भ्रश्टाचार लिपोवप ह्या खातीरच ही रॅली आसा अशी खर टिका तांणी इंडी गठबंधनाचेर केली. जे पक्ष ह्या रॅलींत सामील जाल्यात ते 30 ते 40 वर्सां भ्रश्टाचारांत बुडिल्ले आसात अशेंय तांणी सांगलें. सामाजीक एकचार बिगडोवपाचो तांचो डाव आसा. हे लोकतंत्र रॅली परिवार बचाव आनी भ्रश्टाचार छुपाव असो अर्थ ह्या रॅलींतल्यान दिसता अशें तांणी सांगलें. पुनः कह रहा हूं, ये तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं. और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा. लोकतंत्र बचाव रॅलीच्या सुरक्षेसंदर्भात दिल्लीचे डीसीपी एम हर्षवर्धन हांणी सांगले की कायदो आनी सुवेवस्था राखपाक तशेंच येरादारी सारकी जावपा खातीर कडक व्यवस्था केल्ली आसा. ह्या रॅलीक दनपरां 2 मेरेनचोच वेळ दिला अशें तांणी मुखार सांगलें. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और ट्रैफिक को भी जहाँ तक हो सकता है स्मूथली इंश्योर करने के लिए एलैबोरेट अरेंजमेंट्स लगाए गए हैं. और जो इस रैली के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एडहियर करने के लिए अंडरटेकिंग दिया है. जो टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है. इलेक्शन पीरियड में जो ये परमिशन एक सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होता है थ्रू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से एक एनओसी होता है जो कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज करने के बाद इनको वो एनओसी देते हैं. सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट कर रखा है. और जो गैदरिंग है वो ऑर्गेनाइजर ने अपने एप्लीकेशन में और अपने अंडरटेकिंग में भी जो गैदरिंग मेंशन किया था, हमें एक्सपेक्टेशन है कि उससे कुछ सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं होगा. भाजपा खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी रामलीला मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या लोकतंत्र बचाव रॅलीचेर खर टिका केली. तांणी सांगलें की जे लोक थंय जमल्यात ते सगळे भ्रष्टाचारांत बुडल्यात. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे संदर्भात उलयतना तांणी की जो मनीस आपूण भ्रष्टाचार मुक्त म्हूण लोकांक दाखयतालो तोच मनीस आयज ईडीच्या अटकेंत आसून सुद्धा सरकार चलयता. रॅली काडपाक खंयचेंच बंधन ना, पण रॅलींत जे जमल्यात ते चडशे बंदखण भोगिल्ले आसात. लालू प्रसाद यादवाच्या पांयार पांय दवरून केजरीवाल आपल्या बायलेक मुखेलमंत्री करपाक सोदता असो टोमणोय तांणी मारलो. ऐसा है, रैली करने पर कौन मनाही है, लेकिन कौन लोग जुटने वाले हैं? जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, जो जनता के पैसे के लूट में जेल में हैं, जो ईमानदारी का चोंगा पहन के
देश में नई राजनीति करने की बात करते थे, वह जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लालू जी से सीख लेकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। ये कौन सी राजनीति है भाई? और ऐसे लोग मिलकर बैठे हैं एक ईमानदार सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। उनको बोलने का अधिकार है, उनके हल्ला को जनता सुनने वाली नहीं है। आयज गोंयांत इस्टर संडे म्हळ्यार पास्काची परब व्हडा उमेदीन मनयतात। अशें मानतात की जेजू क्रिस्त ह्या दिसा पुनर्जिवीत जालो। मध्यान रातीच्यान गोंयच्या इगर्जेनी प्रार्थना सभा जाल्यो। मध्यान रातीच्यान क्रिस्ती भाव भयणां इगर्जेनी प्रार्थना सभेक जमिल्ली। कांय इगर्जेनी इंग्लीश आनी कोंकणी बरोबर पोर्तुगीज भाशांनी लेगीत प्रार्थना सभा जाली। गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी इस्टर संडे निमतान क्रिस्तांव भावांक परबी भेटयल्या। इस्टर ही मरणाचेर जैत मेळोवपीची परब आसा अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळें। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पास्काच्या परबे निमतान क्रिस्तांव भावांक परबी भेटयल्या। क्रिस्तांव भावां खातीर हो आनंदाचो खीण आसा अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळें। जेजू क्रिस्त सगळ्यांक बरें जीवन जगपाक आशिर्वाद दिवं अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां। Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistos pecados, confesso a Deus, mentes e palavras, atos de omissão, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, ao nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza इंडियन वुमन लीग फुटबॉल खेळांत वांटेकार जावपाक आयिल्ल्या पंगडान तांच्याच मॅनेजराचेर म्हापसा पुलीस स्थानकांत कागाळ केल्या। कागाळेंत तांणी तांकां मॅनेजरान मारला असो आरोप केलो। मॅनेजर दीपक शर्मा हांकां पुलिसांनी अटक केल्या आनी फुडलो तपास चालू आसा अशें पुलीस अधिकाऱ्यान सांगलें। One complaint was today received in Mapsa police station, wherein players of Khad Football Club who had come to play a match in Goa, they had stated that they had been physically assaulted and by the manager of the team. Immediately legal action was taken and FIR was registered under sections 354A, 323 and 341 of the Indian Penal Code. The main accused in this case, one Mr. Deepak Sharma, has been arrested. Investigation is in progress and necessary updates, if any, shall be provided. भारतीय टेनिस खेळगडो रोहन बोपन्ना आनी ताचो ऑस्ट्रेलियन साथी मॅथ्यू एफडन हांणी इतिहास रचयलो। दादल्यांच्या दोट्टी खेळांत तांणी काल जैत मेळयलें। क्रोएशियाच्या आयव्हन जोडीक आनी अमेरिकेच्या ऑस्टिन क्राजिसेक ह्या जोडयेक तांणी 6-7, 6-3 आनी 10-6 अशा सेटांनी हारयले। 44 वर्सांचो बोपन्ना एटीपी रँकिंगांत उंचेलो स्थर गाठपी सगळ्यांत जाणटो खेळगडो आसा। आयपीएल खेळांत आयज गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदीं अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर खेळ जातलो, जाल्यार दिल्ली कॅपिटल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदीं वायएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियमाचेर विशाखापट्टणमांत खेळ जातलो। हाचे पयलीं लखनौ सुपर जायंट्स हांणी पंजाब किंग्साक 21 धांवड्यांनी हारयले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक तुमी भेट दियात। डीडी न्यूज गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।